नाजाल्यार केन्ना पिकनीक आसताली, बस लेट पावली, एकले येताले घरा, कांय भंय नाशिल्लो. आनी दिसाचे आमचे महिला चले मनशाक वचपाक भंय आसा. हांवूय बाय ज्या दिसा ज्या टायमार सकाळी एक चली इस्कॉलाक वयता नाजाल्यार कॉलेजीक वयता, बाय मनीस कामाक वयता, घरान खूब हुस्को आसता, येवसर परती सेफ. असली परिस्थिती आमच्या गोंयांत जाल्ली आसा. आनी ह्या परिस्थितीन आमी हांगा जमल्ली आसा आमची शक्ती दाखोवपाक. हातूंत म्हाका दिसता हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, तुमकां सगळ्यांक ताळयो मारप म्हूण. वी हॅव टू सेलिब्रेट आवरसेल्व्स महिला शक्ती. आनी गोंयांत जर आख्ख्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर पळयत जाल्यार सगळ्यांकीन चड एक्सप्लॉयटेशन जाता महिलाची. ती सॅडली म्हाका लज दिसता सांगपाक आमच्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट हांगा बशिल्लो आसा, आमची महिलाची आमची ब्लॉक प्रेसिडेंट आतां आमची बाई संगीता आसा, बाई उर्मिला आसा. हांव तांचे कडेन म्हाका दिसता आमची 2.5-3 वर्सां जाली आमची मुलाकात जाली. ताचे उपरांत थंय सावन आमी बाय लता मॅडमीशी मुलाकात अशें करून करून आमी एक प्रयत्न करताले कशें बायलांचें एक संघटन घडोवन हाडपाक. आनी आयज पळोवन म्हाका एक खोशी दिसता आनी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता हें न्यू जें ऑर्गनायजेशन घडोवन हाडलां काँग्रेसाचें, महिला काँग्रेसाचें, की तुमी आयज इतल्या संख्येन आयले. जेन्ना डॉक्टर प्रतीक्षान सांगलें तुमचो आमकां सपोर्ट जाय, म्हाका मातशी लज दिसली. कित्याक ताचे पयलींच हांवें डिसायड केल्लें आतां भिवपाची गरज ना. सारकें म्हणटा तें आयज खरें दिसता जेन्ना 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी महिला अशी तर एकठांय जावन आयल्या जाल्यार कांय भिवपाची गरज ना. फक्त भिवपाची गरज आतां बीजेपीक आसा. आयज पळय कितें गोंयांत चल्लां, खुबशे विशय आसा. अनएम्प्लॉयमेंट, कोणाक जर जॉब जाय जाल्यार पयशे दिवचे पडटा. हे मिनिस्टर आसा, हे सगळो पळय सरकाराचे कोण एजंट आसा, तांकां पयशे दिवचे पडटा. 15 लाख, 20 लाख, 25. PSIच्या जॉबाक पळय 45 lakhs आनी कसल्या कामाक लागून 60 lakh. एक हांगा एडवोकेट आसा वास्कोन, कालूच हांवें ताचे कडेन एफिडेविट नोटरायज करून घेतला. तो एडवोकेट सांगतालो आपणाचो चेडो सारको हुशार, इंजिनियरींग केलें, बरी पर्संटेज हाडली आनी ते गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाची एक्झामूय क्लियर केली. ताचे उपरांत तो तांचो एक बोर्ड बसता. ताका खंय सांगलें 80 लाख दी, 80 lakhs तुज्या भुरग्याक आमी सरकारान भरती करता. ताणें सांगलें पळय आपणा कडेन 80 लाख जायना, आपणा कडेन 20 कशे 25 कशे भीक मागून तरी कशे अरेंज करता. ताणें सांगलें ना म्हणून. आनी एका RTOच्या चेड्याक जॉब दिलो, म्हणजे 80 लाख RTOन दिले. म्हणजे तो RTO कितें करता आसतलो तें तुमी पळयात. आनी तो RTOच्या चेड्याक आतां खबर आसा आपणाच्या बापायन 80 लाख दिल्या म्हणून तो कितें करतलो RTO जावन, ते सरकाराचे जॉबाक मेळोन तो कितें करतलो तें तुमी पळयात. ही सायकल चालूच आसतली, ती खंय ना खंय बंद जावपाक. जाल्यार आमचो लोक खंय पावचो ना. आम सादारण गोंयचो लोक, गरीब लोक खंय वयर सरपाक पावचे ना. ही आमची लढाई आसपाक जाय. आमचे मकसद आसपाक जाय ते कशें बंद करपाचें पयलें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा करप्शन चालू आसा. आयज जे गोंयच्या सोसायटीन चलता, तुमी पळयलां आसतलें पणजेन काजिनो आसा. 6:30-7 कोणूय तर त्या सायडीच्यान एक बायल मनीस पास जाता, ती बाबडी बरी बाजार करून घरा वयता कामाची. हे दिल्ली पाटी पळय आमी म्हणटा ते खंयचे आख्खे इंडियेचे येतात ते काजिनो गोंय गॅमलिंग करपाक. हे बायल मनशाक म्हणटात आप कितना लोगी, आप आओगी क्या. हे आमचे गोंयकार पण न्ही. दिस इज नॉट वॉट वॉज देयर इन गोवा. हांकां कितें एक चित्र दाखयल्लें आसा गोंयच्या सरकारान की तूं यो हांगा
अब बहुत रिस्क ले रहा है मेरे जैसे आदमी से बात करके, हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं. रोखडे ताचे नाव नोट करून दवरता सापडलो म्हणून. हम तांकां सदां सांगता बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं. गोवा में अब टूरिस्ट बन के आ जाए. हमारी जो संस्कृति है, हमारी हॉस्पिटैलिटी है, वो एंजॉय करो, वो टेस्ट करके वापस जाओ. हमारा जो खाना पीना है, हम लोग कोकणी में शिकपड़ी बोलते हैं, फिश करी राइस, वो खा के देखो, वो टेस्ट करके जाओ, आप वापस आओगे. लेकिन सेटल मत हो जाओ, हमारी संस्कृती चेंज मत करो. सारखे न्ही आम्ही तर पळय, हांव सगळ्या इंडियेक खुबशे पोस्टिंगार गेला, कित्याक हांव डिफेन्सान आशिल्लो. केरळाक गेलो, आय लायक दॅट कल्चर. आमचे गोंयकार पण आसा, थंय गेलो, तांचे कल्चर आय एम्ब्रेस्ड, आय लर्न, आय एप्रिशिएटेड. एंडमानाक गेलो, थंय ट्रायबल आसा, झराला म्हणटा पळय ते. वी ट्राय टू लर्न दॅट कल्चर. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे. मुझे भाषे हड्डे झाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.